पार न्हंयेत कोयर उडोवन प्रदूषण करप्यांचेर खर कारवाय करपाची शिटकावणी अस्नोडे पंचायतीन दिल्या। कोयर उडोवपाच्या प्रकाराचेर नियंत्रण हाडपाक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसयल्यात। कोयर उडयतना सापडल्यार 5,000 रुपया दंड दितले अशी पंचायतीन शिटकावणी दिल्या। नमस्कार, हांव सपना मापारी अस्नोडा पंचायतीचो सरपंच। खूब वर्सांच्यान असो इश्यू आहा की गार्बेज जे आसा, गार्बेज जावं वेस्ट आसा ते हाडून पार रिवरान सोडटा, जे आमी सगळे बार्देशाक तेचें उदक आमी खाता। पण आयज आमी अस्नोडा पंचायतीसून तेंचे खुबशे 1-2 फावटी आमी ते सगळी गार्बेज क्लीन केलो। न्हंय 2 फावटी आमी न्हंय क्लीन करून सुद्दां। आनी जे आमचे चिकन सेंटर आसा जावं नुस्तें विकता तांकां आमी ऑलरेडी सगळ्यांक सांगल्या की तुमी आसा पळय हें सगळें थंय वेस्ट उडोवचें न्हू। आनी जे कोण उडयतले आमचे ऑलरेडी आमी सीसी कॅमेरा थंय दवरलेले आसा, घातलेले आसा। पूण सीसी कॅमेरान जर आमकां कॅच जालो असो मनीस कोण उडयता तो, जाल्यार तांकां आमी तेच्या घरा पर्यंत वचोन फायन घालतली। कित्याक तर हे अशें जावं उपकारना तेन्ना। आनी दुसरें म्हणजे आतां कोण वेस्ट हांगा आमच्या हॉस्टेलान खूब बिजनस आसा, तांकां आमी ऑलरेडी सांगलेलें आनी हेच्या परत आमी स्ट्रॉंगली तांकां सांगतली आनी सांगूंक सोदता की तेंच्यांनी हे वेस्ट आपले आसा पळय ते ह्या उदकान उडोवचें न्हू, जेणे करून ते आमीच सगळें उदक खाता, बार्देश खाता आनी आमच्या जिविताक बी हानी जावंक शकता। म्हणून आमी तेचेर अवेरनेस करपाचो खूब व्हडलोसो प्रयत्न आमी आतां फुडें करता। हांव फ्रांसीस वाघ अस्नोडा सरपंच, विलेज पंचायत सरपंच। आतां पळय सपनान पळय आमचे डिप्युटी सरपंच कितें सांगलां तें सारकें। आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की तुमी हाडून ते बसींतले लोक खंयचे उडयतात कचरो, पूण तेतून उडोवपाचो तो दर्या म्हणजे कितें तें उदक आमच्या सगळ्याक वयता। वास्को मडगांव सगळ्याक हें उदक आमच्या अस्नोडचें वयता। पूण म्हाका नाका तें हें केल्लें, पूण आमकां जाय आमची एरिया क्लीन उरली, क्लीन। म्हणटो हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां, तुमचे लागीं हात जोडून मागता असलें काम करिनाका आनी घाण हाडून दर्यान उडयनाका। दिवचल तालुक्यांतल्या मुळगांव आनी शिरगांव सयत पुराय बार्देश तालुक्याक वरदान थारिल्ली अस्नोडेची पार न्हंय सध्या प्रदूषणाच्या चपक्यात अडकल्या। हे न्हंयेत दिसान दीस कोयराची समस्या गंभीर जायत आसा। प्लास्टीक आनी हेर कोयर न्हंयेत उडोवपाचे प्रकार वाडल्यात। देखून हे न्हंयची सामकी अवतिकाय जाल्ल्याचे चित्र दिसून येता। हुस्क्याची गजाल म्हळ्यार कांय चिकन सेंटरवाले हे न्हंयेत बॉयलर कोंबड्यांचे अवशेश आनी घाण उडयतात। ते भायर कांय नुस्तेकारय पाड नुस्तें हे न्हंयेत उडयतात अशें दिसून आयलां। ह्या प्रकाराची आतां थळावे पंचायतीन गंभीर दखल घेतल्या। मोक्याच्या सुवातीचेर सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयल्या। जे कोण कोयर उडयतना मेळत तांचेर दंडात्मक कारवाय करतले अशें पंचायतीन स्पश्ट केलां। कमीत कमी 5,000 रुपया दंड दितले अशें पंचायतीन म्हळां।